नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। धारगळे प्रदूषण करपी उद्योगावेल्यान ग्रामसभा वाद चडार पडून जाली हिंसक। दोगा पंचाचेर मारल्यो खुर्च्यो, तकली फोडली, एकलो हॉस्पिटलान। ग्रामसभेन हल्लो करपी दोगांक पुलिसांनी केली अटक। शिक्षण माध्यमाच्या नावान भाजपान केलो लोकांचो विश्वासघात। सरकार इंग्लिशीक अनुदान कसोच बंद करचो ना। इंग्लिश स्कुला साल्वार करूंक डायसिजनाचो सरकाराचेर दबाव। फादर मोझीन आतायद काडलो फोग। पणजे जेटी वेल्यान सरकार महापालिकेमदी पेटपाची चिन्ह। जेटीचे काम बंद करचे म्हूण महापालिका जीएसआयडीसी काडटली नोटीस। महापौर फुरतात म्हणटा जेटी नवी कित्याक बांदतात तेच खबर ना। पक्षाची विस्कटिल्ली घडी घटमूट करात। मागीर लोकसभेचे कितें ते पळोवया। राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवारान गोयचे कार्यकारिणीचे पिळे कान। बांबोळे जाली बसका। वाळपयच्या पुलिसांनी रेवेचे 3 ट्रक आणि जेसीबी केली जप्त। बेकायदेशीर रितीन रॅम काढून ट्रान्सपोर्ट करतालो म्हूण कोपाड्डेच्या उदय सावंताचेर पुलीस कागाळ। कितलेशेच कागाळी उपरांत पुलिसांक जाग। आणि चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्सांमदी IPL फायनल। स्पॉट फिक्सिंगाचो गोंयांतूय बोवाळ। मात फिक्सिंगान क्रिकेटीक कलंक लायलो तरी गोंयचे क्रिकेटर IPLाक विटिल्ले नात। पळयात रिपोर्ट। खबरो विस्तारान। धारगळे प्रदूषण करपी उद्देग आणि कंपन्या वेल्यान आयतारा आपयल्ली ग्रामसभा वाद चडार पडून निमणे हिंसक जाली। दोगा पंचाचेर खुर्च्यो मारिल्ल्यान तांकां बरोच मार लागलो। एकल्याक तकली फुटिल्ल्यान 108तल्यान हॉस्पिटलान घालचो पडलो। पंचाचेर हल्लो करपी अभय धारगळकार आणि अमित सावळाक पेडणेच्या पुलिसांनी अजामीनपात्र गुन्यांवाखाला अटक केल्या। धारगळे वाठारांतले प्रदूषण करपी उद्देग आनी कारखाने बंद करपा विशीं थाराव घेवंक आयतारा ग्रामसभा आपयल्ली। सरपंच विंकिता नायकान थाराव मांडलो तेन्ना थळावे लोक सामके खवळ्ळे। लोक म्हणटात पंचायत थाराव फकत दोळ्यांक उदक लावपाक घेता, प्रत्यक्षांत कांयच कारवाय जायना। इतलीच कीट पडली आनी पंचायत घरांत थोड्याच वेळान पेटले। पंच आवेलिनो फेर्नांडीस ह्या कारखान्याक उदका पुरवण करता असो आरोप थंयच्या लोकांनी केलो। रागाचे भरांत अभय धारगळकार आनी अमित सावळान आवेलिनो आनी प्रमोद साळगांवकाराचेर कदेलां शेवटून मारली। आवेलिनोच्या तकलेक बरोच मार लागलो। दोगांकय तुया हॉस्पिटलांत घाले। प्रमोद साळगांवकाराक गंभीर मार लागूंक नाशिल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिलो। आल्कोहोल आनी विश्वास स्टिलाचो ती बंद करपाचो इश्यू येयलो तेन्ना त्या इश्यूवाले आमी ठराव घेतले की आमकां नाका ती आमी बंद करुया म्हटल्यार तेंचे ठराव घेतले आनी मदींच तेंचे कितें जालें ठराव बीन जावन मदीं कितें जालें झगडोंक एका वेळार खुर्च्यो मारूंक लागले। तेन्ना कोणें आडयल्या सुद्दां आयकना कांय ना। रक्त तेजी तकलेक बसली खुर्ची आनी तेजें रक्त बंबा ते रगत खूब पडलें तेजें रगत येयलें। पवार आनी अभय धारगळकर आहा पळय तेंचे पयलीं पासून धारगळे अशे गुंडागिरीचे रिकॉर्ड आसा आनी हे एका धारगळेच्या एका मनशाच्या जिवाचेर हे गुंडागिरी चल्ले। पयलीं अशें घडटाले 10-15 वर्सां पयलीं ते मागीर अशें सोंपलेले आनी आतां हे BJPचे गव्हर्मेंट म्हणटा पळय हांगा सगळें अशें चलना पूण हेंच्यांनी आतां हांगा धारगळीत हें सुरू केलां आनी म्हाका दिसता हें आतां हे व्हडले गँग करून हे मोठ्या प्रमाणात सुरू करूंक सोदता। ते म्हाका दिसता की सीएमान हितून लक्ष घालून हें हांगासर सोंपोवपाचें। उपरांत पेडणे पुलिशेन अभय धारगळकार आनी अमित सावळाक पंच वांगड्यांचेर हल्लो केलो म्हूण आरोपा खाला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 324, 354, उपकलम 34च्या सकयल अजामीनपात्र कागाळ नोंद केली। दोगांकूय अटक केल्यात। विनोद मेथर, प्रुडंटा खातीर। शिक्षण माध्यमाच्या नावान भाजपान लोकांचो विश्वासघात केलो। पर्रीकार सरकार इंग्लिशीक अनुदान कसोच बंद करचो ना अशी खर टिका फादर मोझीन आतायदान केल्या। ह्या सरकारान कोंकणी शाळा इंग्लीश करून सोपयल्यो, मराठीक फरक पडलो ना। भाजपा आनी RSSच्या फुडाऱ्यांक हें सादपाचें आशिल्लें।
डायसिजन सोसायटी इंग्लिश स्कुलां साल्वार करूंक सरकाराचेर अनुदाना खातीर दबाव हाडटा म्हणून फादर आतायदान फोग काडलो. सरकारान मे 30 म्हणल्यार शिक्षण माध्यमाचेर सल्लागार समिती नेमपाचें उतर दिलां. फादर म्हणटा समिती नेमली जाल्यार दोळ्यांक उदक लावंक तिका कांयच अर्थ ना. पर्रीकार कितेंय सांगू, सरकार कितेंय सांगू आनी सरकार म्हाका आपूण समिती नेमतले, हें करतलें तें करतलें, हें सगळें वेळ काडूंक आनी दोळ्यांनी फुलां घालूंक. म्हाका दिसना सरकार आपणाचें धोरणांनी बदलतलें म्हूण. जें अनुदान इंग्लिशीन मुळावें शिक्षण शिकूंक दिलां हें म्हाका दिसता तें दीत रावतलें आनी कोंकणीचें ज्यो मुळाव्यो शाळा आसलेल्यो ह्यो पळय मेल्यो ह्यो आनी म्हाका दुबाव लागता जिवन जायत म्हूण. एकूच म्हाका सरकाराचें वायट दिसता पळय तें तुमी भास दिल्ली कित्याक, आमचे माचयेर आयिल्ल्यात कित्याक. हे भशेन BJPन आमचो घात केला आनी हांव ताका घातकी म्हणून पाचारतां. काँग्रेसीन घात करूंक ना, काँग्रेसीन आश्वासन केन्ना दिवंक ना, आश्वासन दिलें आनी म्हणटच हांव ताचें गाराणें घालतां BJPचेर. तुमी आमचो घात केला. तुम्ही जेन्ना आंदोलन केल्लें तेन्ना तुमच्या फाटल्यान एक युवा शक्ती आशिल्ली, ती आयज युवा शक्ती ना आनी ती आंदोलन ना. इवन ते भारतीय भाशा सुरक्षा मंच बीन आशिल्ले ते आयज खंयच दिसना. म्हणजे इतले जाले तरी ते मुख्य शक्ती हे भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाची आयिल्ली मराठीवाद्यांची आनी RSSांची आनी BJPची. जेन्ना BJP सरकार आयलें हे पाटी चल्ले आनी तितलेंच न्हय मराठीवाद्यांक एकदम बरें जालें तें. अनुदान दिवंक इंग्लिशीन ज्यो कोंकणी शाळा आसल्यो त्यो सगळ्यो मेल्यो. मराठी शाळा एकूच मरूंक ना, एकूय मरूंक ना म्हणून तांकां एक आर्गुमेंट जालो, एक तांकां कारण जालें सांगूंक गोंयकारांक कोंकणी नाका शिकूंक, मराठी जाय म्हणून. फादर तुमकां कितें दिसता पर्रीकार सरकाराचेर डायसिजन सोसायटीचो प्रेशर आसा ह्या विशयाचेर? हातूंत दुबावूच ना. कित्याक जी सगळी चळवळ चल्ली इंग्लिशी पासत म्हणजे अनुदान दिवंक इंग्लीश शाळांक ही चळवळ सुरू जाल्या आनी ताका पाठिंबो आसा आनी ताची शक्ती आसा. हे डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन तांचो म्हणटच हो पळय दबाव पळय हाडला सरकाराचेर, हो हाडला डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन ऑर आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी हातूंत म्हाका कसलोच दुबाव ना. आनी म्हणटच ह्या 140 कोंकणी शाळांचे खूण पळय जाला हातूंत जबाबदारी सरकार आनी दुसरें जबाबदारी आर्च डायसिजन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन ऑर डायोसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन. पणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेटीवेल्यान सरकार आनी महापालिके मदीं पेटपाची चिन्नां दिसतात. जेटीचें काम बंद करचें म्हूण महापालिका सोमारा GSIDCक नोटीस काडपाची आसा. महापौर सुरेंद्र फुर्तादान प्रुडंटाक ही गजाल उलोवन दाखयली. GSIDCन जेटी नव्यान बांदपाक महापालिके कडच्यान मान्यताय घेतिल्ली ना, लायसन्स फी भरिल्ली ना. जेटी मोडून कित्याक नवी बांदतात ताची महापौरांक कांयच कल्पना ना. हे प्रकल्पाची गरज आसा अशें दिसल्यारूच महापालिका प्रकल्पाक NOC दितली अशें फुर्ताद म्हणटा. If anybody wants to do anything in Panjim, first they have to either take a license, construction license, repair license. Here, no license has been taken. So I am saying, you follow the process. Bring the plans to PDA. From PDA, bring the plans to the CCP. CCP will see if everything is okay. Then they have to pay the fees to CCP, over 1-2 crores rupees. Nothing of this sort has happened. Then please don't misunderstand me that there is a confrontation between me and the government. I have excellent relation with the Chief Minister. We are both good friends. We both are trying to do something good for Panjim. But when it is question of principles, technicalities,
it has to be followed. So all what I am saying, I have told my commissioner that he should send a stoppage order, stoppage work order, to the MD GSIDC, that until and unless the Corporation City of Panjim know what is going on there, who is the client doing the job, what type of job, nobody knows. People of Panjim have been flooding me with emails. People of Panjim have been flooding me with letters. They've been coming personally meeting me. They're asking me, Mr. Mayor, what is going on in Panjim next to the Captain of Ports? I told them I don't know anything, because this project was more than a year old when the previous panel was there. You should have asked the previous mayor what was going on. पक्षाची विस्कटिल्ली घडी पयली जाग्यार घालात, पक्ष घटमूट करात, मागीर लोकसभा वेंचणुकेचे पळोवया अशें म्हण राष्ट्रवादीचो मुखेली केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवारान राष्ट्रवादीचे गोंयचे कार्यकारिणीचे कान पिळ्ळे. आयतारा सांजे बांबोळे एका नकेत्री हॉटेलांत पवारान कार्यकारिणी बरोबर पक्षाचे परिस्थितीचेर बसका घेतली. राष्ट्रवादी लोकसभेच्या सिटा खातीर यत्न करतलो, मात मेळटलो काय ना हाची खात्री थळाव्या फुडाऱ्यांक ना आनी गोंयान पक्ष जाग्यार आयल्या शिवाय पवारूय तातूंत सध्या विशेष लक्ष घालपाक तयार ना. शरद पवार म्हणटा, NCP गोंयांत लोकसभा वेंचणूक लढयतली. लोकसभा वेंचणुके खातीर उत्तर गोंयची तिकीट आमी मेळयतले. लोकसभा तिकेटी खातीर काँग्रेसी कडेन उलयतले. पार्टी घटमूट करपाचेर चड भर दितले. पार्टी घटमूट करपाचेर आयताराचे बसकेंत जाली चर्चा. तांणी मिटींग आपयलें विथ ऑल एक्झिक्युटीव कमिटी, आनी आयज एक्झिक्युटीव कमिटीक बसोवन सगल्यांक तेणें ज्यो पार्टी कशी चलोवपाची, पार्टी कशी मुखार वचपाची, ज्या लोकसभा इलेक्शनाक जे आतां जावचें आहा तेजेर आमी सगळी चर्चा केली. लोकसभा बोलाचेर कितें जालें ना, लोकसभा इलेक्शन हेजेर अजून पासून कांय जावंक ना, पूण आमच्या सगळ्या एक्झिक्युटीव मेंबरांनी आयज आपलो जाणे गेल्याचो ओपिनियन आयज दिलो. नो कन्फर्म ना, पूण कितें आसता, शरद पवार साहेब आनी आमची सोनिया गांधीजी ती दोगांय बसोन हेजेर कितें तरी चर्चा जातली आनी हेजेर कितें तरी डिसिजन जातलें. जशें युती आहा म्हणटकच आमची जे आमचे असेंब्लीचे देखून इलेक्शन आयज पासून आमी ते हेजेर लढलेले आहा आनी फ्युचरान देखून आमी आतां नॉर्थ गोवान लास्ट 2 फावटी आमी इलेक्शन लढले की नॉर्थ गोवान. सो ह्योय फावटी आमकां खबर आहा की नॉर्थ गोवा युती जाले, एम जाले म्हणजे अलायन्स जाले म्हणटकच आमकां नॉर्थ गोवाचे सीट मेळटले म्हणून. शरद पवार साहेबान सगळे पार्टी मेंबरांक सांगलां की पार्टी मजबूत करपाक ग्रास रुटाचेर बूथ कमिटी, not only North Goa, though there was suggestion because of Lok Sabha, we should strengthen North. He is very clear. North and South, we should go to the grassroots and have booth committee levels. If not in all the constituencies possible, at least in some major constituencies, so that we strengthen our position for the coming Lok Sabha. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.